मोगाचें न्हू हांव ताका ते 17 वर्सांचे प्रायर आसले त्या दळात हांव ताका वळखता. तें तेन्ना एकल्या कडेन एका चेड्या लागीं मोगार पडिल्लें आनी त्या विशीं ताचे भितरले तळमळे कोणा लागीं म्हणी शेअर करचे देखून तें म्हजी वळख ताका नासल्यार म्हजे लागीं तें आयलें ताचे भितरले तळमळे ह्या लव रिलेशनशिपाचे तळमळे म्हजे लागीं शेअर करचे खातीर तें म्हजे लागीं आयलें. उपरांत ताका काजार जालें, त्या चेडवाक काजार जालें आनी ताका दोगां भुरगीं जालीं. व्हडल्या भुरग्याचो बायटर बरो जालो, धाकटें भुरगें पोटांत आसतना वाडवाळ उणी देखून ताका एबॉर्ट करचें म्हणून धाकट्याराणी सांगल्या वेळार तें परत न्हवरो आनी तेंकर सांगांक आयलीं आनी ते येवन म्हजे लागीं तांणी चर्चा केल्या उपरांत आमी देवाडे बारगाल मागाचें हांवें न्हवऱ्या विचारलें. फादर धाकट्यार सांगता जाल्यार धाकट्यारा बरी करया म्हूण. मागीर तें म्हणालें देवा बरी करया आनी देव कितें सांगता म्हूण. आमी तें मागणें केलें, मॅसेज काडली आनी मॅसेजीचेर देव 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 सांगत आसा म्हूण आयलें. देखून ताका मोडच्यो आवयक मोड नासलें, चेडवाक मोड नासलें, एबॉर्ट करून ताणें आसूं दी म्हूण दवरलें. तें मागीर डिलिव्हरी जालें, भुरगें बरें आहा आनी तें बरें बाळाबाळ आसा त्या भुरग्याक, दोगीं भुरग्यांचें. आनी ते आतां दोगांय भुरगीं आतां तरणाटीं तीं. एका सांजेर मोगाच्यानो ताणें म्हाका चेडवान म्हाका धोको दिलो, ताणें म्हाका शॉक दिलो. एक फोन कॉला मुखांतर ताणें म्हाका धोको दिलो. फादर आय वॉन्ट टू फॉल इन लव अगेन. फादर आय वॉन्ट टू फॉल इन लव अगेन. फादर म्हाका परत मोगार पडोंक जाय. म्हाका शॉक जालो. ते म्हणालें म्हाका टॉनी लागीं पुरो जालें टॉनी लागीं पुरो जालें. तो म्हाका कॅर करिना, म्हाका जाय जाल्ली जतन दिना. तो फकत दुडू मनी काम जॉब आनी भुरगीं त्या विशयान मात्र उलयता. म्हाका परत मोगार पडोंक जाय. आय वॉन्ट टू फॉल इन लव अगेन. म्हाका शॉक जालो. म्हाका ताचें आयकून मस्त बेजार जालें, मस्त वारी चिंता जालें, सॅड जालें, चिंता जाली, वारी जालें. ताची जिणी फकत एक ड्युटी जाल्ली, एक बोर्डाम तो बोर जाल्या ताका. टोनी आतां 5.5 या 50 वर्सां लागीं पावतना ताका मुखल्या जिणेची चिंता, ताका मुखल्या जिणेचो हुस्को. दोग चेडवां आसात तांकां सेटल करचें म्हणली तें चिंताप. अशें पुरा चिंता ताका आयली, वारी आयली ताका, वारी. ताका दुडू जमो करी जाय आनी पुरा प्रॉब्लेमां सॉल्व करी जाय म्हणली चिंता, वारी आयलें. ह्या मदें तो विसरता म्हज्या बायलेक मोगाची गरज आसा. म्हज्या कुटुंबाक इल्लो खेळ, प्लेफुलनेस म्हणटा आमी. भुरगीं आवय बापाय कुट्टितात, दोंतात, आवय बापायचो पालो ओडटा, आवयचो पालो ओडटात, बापाय कशें लागयतात, प्लेफुलनेस म्हणटा आमी. भुरगीं ल्हान भुरगीं तशें करतात. कुटुंबांत दादल्यान इल्लें तशें करचें, बायलें सांगता, भुरग्यांक सांगता. घरा संतोश ही बेजाराई मरून येता, ही खंत उबोवन येता, ही वारी टिशीन चलता. तेचो प्लेफुलनेस तेजें इल्लेशें, कुटुंबाक वेळ दिचें, कुटुंबाची गरज कितें पळयचें. टोनी हें विसरून तूं गेलो, प्लेफुलनेस सोडलें. तो हॅप्पी आसा. कित्याक तो हॅप्पी आसा, टोनी हॅप्पी आसा. कित्याक ताच्यो सगळ्यो गरजांची सगळी जतन ताची बायल घेता. ताच्यो खंयल्यो गरजात बायल पळयता. पूण तिच्यो गरजो, बायलेच्यो गरजो त्यो कित्यो, कसल्यो त्यो तो टोनी विसराता. हर नीड ही हॅज फॉगॉटन. म्हज्या बायलेक म्हजे बरी चडयो गरजो आसात. त्यो गरजो भारी गरजेच्यो, इमोशनल निड्स.
त्यो गरजो बोगणांच्यो गरजो ती बोगणांच्यो गरजो करनातल्यार भितर एक तराची दूख पोकळ एम्प्टीनेस सुरू जाता आनी जिवंकूच नाका म्हणली चिन्नां येतात ह्या 50 आनी 5 वर्सां 10 वर्सांच्या टायमार तर्लिंग मिडल एज क्रायसिस म्हणटात तें हाका सुरू जालां ह्या चेडवाक सुरू जालां ताच्यो गरजो कितें तो ताणें समजोना तें यस फॉरगॉटन म्हाका पयलें ताची चेडवाची मस्त बिरमोत दिसली मध्यवयस्का मिडल एज लेडीज मिडल एज विमेन स्त्रियांची म्हाका मस्त बिरमो दिसता मिडल एजचे बालमनशां मस्त बिरमो दिसता मोगाच्यानो थोड्यो ह्या प्रायर स्त्रियो एका पेपरार येता आनी वॉट्सॅपार आनी पळयता पुता 2,000 खंय दिलें जावया ओट्टू 5 वर्साची सासूमाई दवल्या म्हणून सगळ्यां आतां पोर फाटी आयल्यांत आदल्या फाटीन दवल्यांत म्हणून 15 दिसांनी एका म्हयन्यान तो जावयांनी ती फाटी आयल्या म्हणून पेपरार वॉट्सॅपार आनी येता पळय तुमी वाचलां आसतलें कित्याक तुमकां जॉब जालें कोण ना ती मामा ओड्यो ती सासूमाई घेवन सार म्हणून तिचे पळयल्यार तिचीं दुकां पळयता तुमकां बिरमो दिसता मिडल एज क्रायसिस म्हणटा आमी तांकां तो बोगणांच्यो गरजो तिरसिनातल्यार बोगणांच्यो गरजो आसा त्यो तिरसीचे बोगणांच्यो गरजो इमोशनल नीड त्यो गरजो ह्यो दादले ते बोगणांच्या गरजांक इल्लो मोग इल्लें तांकां उलोवचें आयकोवचें मस्त गरजेचें तांकांय भितर तवलें बोगणांत त्यो बोगणां तिरसूंची मस्त गरजेची तांकां तांची म्हणली लायफ स्टोरी सांगोंक आयकतलें कोणी नात भुरगीं मणी आनी मुखले जिवार फुडार देखून थोड्यो स्त्रियो ह्या प्रायर 45 जावन 50 थोडे 40 जावन 55 ह्यो दुसऱ्या सांगता लवरां सांगता दोंतात कुटाम सोण दोंतात भुरग्यांक सोण दोंतात पतीक सोण दोंतात हेर लवरां सांगी दोंतात हे सारको पर्यार न्हय म्हणचें हांवें तांच्या सांगता दोवल्याक तुजो समस्या पर्यार जायना सारको पर्यार जायना म्हाका समाधान जालें की म्हाका मस्त समाधान जालें की तें निमाणें म्हणालें फादर चिंता करिनाकात फादर तुमी वारी करनाकात फादर हांव तशें दवाना फादर आय एम नॉट गोईंग टू रन अवे ऑल दॅट हांव तशें दवाना फादर बेजार करनाकात फादर चिंता करनाकात फादर तुमी एटलिस्ट फादर एकलो म्हणी ह्या संवसारांत आसा कसल्या स्ट्रेसांत हांव वळवळटां कसल्या स्ट्रेसांत हांव जियेतां म्हणलें अर्थ करतलो एकलो म्हणी आसा म्हणल्यार इराद्यान सोसूंक जायनासतना आज तुमकां हांवें फोन केलें ह्या संवसारांत एकलो म्हणी आसा म्हजे ह्या खंयच्या स्ट्रेसांत खंयच्या कश्टांनी हांव जियेता म्हणलें अर्थ करतलो ह्या संवसारांत एकलो म्हणी आसा म्हणल्यार इराद्यान म्हाका बगल्यान तुमकां फोन कर तुमकां सांगाचें म्हणून म्हज्या खंयच्या स्ट्रेसांत हांव जियेतां मोगाच्यानो नीज लग्न जिवीत काळजांत जावचें तें हॉलांत जावचें न्ही आमचें काजार हॉलांत जावचें न्हय नीज काजार हॉलांत जायना नीज काजार इगर्जेंत जायना नीज लग्न जावन आसा तुवें करचें चॉयस काजार दिसा मात्र न्ही बगर परत ओवर एंड ओवर एगेन आनी तो दिसता तो तुजो निर्धार दिसता तुज्या पतीक ह्या पत्नीक कशें तूं ट्रीट करताय पळय तातूंत तुवें काडिल्लें चॉयस दिसता तुज्या पत्नीक कशें ट्रीट करताय बा तूं तुज्या पतीक कशें ट्रीट करताय बा तूं तातूंत तुजें चॉयस दिसता तुज्या पतीक कशें पळयताय पत्नी कशें पळयताय तातूंत दिसता तुजें चॉयस हेल्पिंग हँड एक्सटेंड करिल्ल्या वेळार दिसता हेल्पिंग हँड केल्ल्या वेळार दिता हे लिसांव हेल्पिंग हँड कोणाक गरजेवंतांक कुटुंबांत पतीक तुज्या बायलेचो बरो शेजारी जायचे कुटुंबा भितर
तुज्या भुरग्यांचो बरो शेजारी तेंच्या गरजो तुका तेच्या गरजांच्या वेळार तुवें तुजो हेल्पींग हँड कुमकेसो हात ताका दिजे, कुमकेसो हात हेल्पींग हँड दिजे तुवें, कुमकेसो हात तुवें दिचे. हे आयचो वांजेलांत बऱ्या समाऱ्याच्या वपारेंत जेजू आमकां सांगता. बऱ्या समाऱ्याकाराची वपार मस्त पॉप्युलर, मस्त लोकां मगाळटी. हर एक फावटी आमी ताचो उल्लेख करता, हांगा ते सकट जणी क्रिस्तांव मात्र न्ही, हेर धर्माची बरे जाणां जाल्ले, ही वपारी विशयी जाणां जाल्ले पेपरान तांचे पळयता ह्या बऱ्या समाऱ्याकाराच्या वपाऱ्याचो उल्लेख करतात. बऱ्या समारीकार जेजू गायेले मनीस सगळे क्रिस्तांव आमी म्हूण थोडे बरे ना सांगतात. बरो समार्यागार कोण तो? बरो समार्यागार जेजू ह्या वपारींत म्हूण थोडे सांगतात. आनी गायेलो मनीस कोण तो? गायोन ते पडोवन चल्लो मनीस कोण तो? मनीस सगळी क्रिस्तांव आमकां नाना तरांनी एटॅक केल्ले, आमी पडोवन मार्गाच्या तोडार तें पडोवन आसचे आमी म्हणलें थोड्यांचें चिंताप. पण जेजू सांगता आमी बऱ्या समार्यागार च्या वपारींत आमी ते बलिपशू जाल्ले विक्टीम न्हय म्हणटा जेजू. आमी ती पडोवन आसले क्रिस्तांव न्ही, ते पडोवन आसलो क्रिस्तांनी, विक्टीम आमी न्ही. आमी ताचे फाटलावदारी, आमी जेजूच्या फाटलावदारी. बऱ्या समार्यागार जेजू बऱ्या समार्यागार, आमी समार्यागार, आमी धर्मी पडून येराणी आमकां कुमो करचे न्ही. आमी पडुल्ल्यांक मादार शेजान मार्गार पडल्या भुरग्यांक ती बरी शेजारी जावन उतीन उबारल्या बरी. मार्गार पडुल्ल्यांक आमी पावाचे हेल्पींग हँड, आमच्या कुमकेचो हात कितें जाता तें दिजे म्हणून जेजू सांगता म्हणून आमचे चिंताप. ही हांव वपातां. पयनारी आमी जेजू काणूकारान करचे संवसारान आमी बरवशाचे पयनारी आमी जेजूचे फाटलावदारी. बऱ्या समार्यागारा बरी यारांच्या गरजांत आमी पावा जाय. गरजेवंतांक साध्य जाता तितली कुमोक दिवंक तुवें तयार आसा जे म्हणलें ह्यो वपारीचो संदेश. सान लूक बऱ्या समार्यागाराची वपार म्हजो शेजारी कोण म्हणल्या विशयाच्या तर्काच्या संदर्भार ताच्या मोद्यान दवरता. जुदेवां पैकी जुदेवाच्या समाजांत 3 पंगडांत शेजारी म्हणल्या विशयांत, म्हजो शेजारी कोण म्हणल्या विशयांत सदांच तांचे चर्चा आसले. ह्या बरो शेजारी म्हणल्या विशयाचेर 3 पंगड जाल्ले. पयलो पंगड फरिजेवांचो पंगड. ते फरिजेव लेखताले आपणाचे स्वंत कुटुंबाचे सांदे, म्हजे कुटुंबाचे सांदे म्हजे बरे शेजारी. म्हज्या कुटुंबा भितर बाप्पू पदनी भाऊ भयणी हांचे मदें कोणाक गरज आसा तांकां मात हांवें कुमकेचो हात दिजे, बायलांक हांवें कुमकेचो हात दिजे म्हूण ना. ते कश्टान जाल्यार आसूं दीत म्हणलें. हें फरिजेवांचें चिंताप. दुसरें ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्सांच्या प्रकार सगळे जुदेव लोक मात्र म्हजे शेजारी. जुदेव मात्र, हेर धर्माचे हेर बायले ते म्हजे शेजारी न्ही. जुदेवांक कितें कुमोक आसा ते मात्र हांवें करचे शिवाय दुसऱ्यांक हांवें कुमकेचो हात दिजे म्हणना, गरजेवंतांक पावाचें म्हणना. जुदेव मात पयलें म्हजे कुटुंबाचे सांदे मात, दुसरें आमी जुदेव मात्र शेजारी एकामेकाक कुमो करचे आमकां म्हूण. मागीर तिसरो ग्रूप ते प्रगतीपराचो ग्रूप. प्रगतीपरारू म्हळ्यार लिबरल्स. ते सगळे मनशाकूळ, सगळे संवसाराचे देवान आसले, देवाच्या सारक्याच्यान सबायचे म्हजे भाव आनी म्हजी भयण, सगळे मनशाकूळत म्हजे शेजारी हांवें कुमो करी जाय, तांच्या गरजां पावाजे, कुमके साथ दिजे. सगळ्या मनशाकुळाक त्या धर्माचो ह्या धर्म सगळे म्हजे मनशाकुळत म्हणून फ्रॅटेल्ली तुत्ती म्हणलें परिपत्र ह्या स्पिरितान बरयल्लें. मोगाच्या बाबयनीनो, जेजू ह्या 3 पंगड फरिजेवांचो, प्रगतीपरारू आनी ऑर्थोडॉक्स पंगड आसले 3, ह्या पंगडांत आपूण एकाक पंगडा सरवलो म्हणटो ह्या 3 सर्वाना. ताका सुद्दां तो गुर्तीसून खणें ना. 3 पंगडांक मध्ये ताका गुर्तीसिना, ताचो विंगडत, ताचे चिंता विंगडीत. जेजू ह्या 3 पंगडा संगी मेळनासतना जेजू म्हजो शेजारी कोण म्हणून आसलें तें म्हजो आतां तांचे म्हजो शेजारी कोण म्हणलें त्या 3 पंगडा चर्चे. जेजू ताका तें पळय तें उडयता. जेजू म्हजो शेजारी कोण म्हणलें आसलें तें त्या स्वरांक बली जाल्ल्या व्यक्तीचो शेजारी कोण, त्या मनशाचो शेजारी कोण म्हणून बदलिता. फाटी मुखार करून सोडटा जेजू, आदल बदल करून सोडटा.
त्या सोरांच्या दोशींक हिंसाक बली जाल्ल्या त्या व्यक्तीचो शेजारी कोण तो ते जेजू तें सवाल विचारता. त्या पडल्या मनशाक कश्टातल्या वळवळटाल्या मनशाचो शेजारी कोण. नीज प्रॉब्लेम न्ही गी शेजारी कोण म्हणून जाणा जावचें मात्र आमचें तितलें सोल्युशन तें प्रॉब्लेम. म्हजो शेजारी कोण म्हजो म्हणून कळ्ळ्या तक्षणा म्हजें प्रॉब्लेम सॉल्व जावना. बागार तुर्तान गामान दिजय कश्ट वळवळे सोंसच्या त्या गायिल्ल्या व्यक्तीक तुर्तान गामान दिजे म्हणलो शेवट जेजूचो. हें जायचें आमचें चिंताप. हांगा मुख्य नियम दया दाखोवचें कंपॅशन दया बिरमोत दाखोवचें जावन आसा. हे मुख्य नियम कोण सोदून काडचे नियम न्ही, दया दाखोवचें कंपॅशन दाखोवचें हे मुख्य नियम. हे दयेचें कंपॅशनाचें नियम आमच्या काळजांनी आमच्या तोंडांतच आसा म्हणून आयचें पयलें वसाप उक्त्यान सांगता परगडटा. फ्रातेल्ली तुत्ती पापा फ्रांसीस सांगता सगळ्या बऱ्या मनाचे कश्टांत आसलो लोक म्हजे भाव म्हजे भयणी आमी तांकां दया दाखयचे म्हणून ही बऱ्या शेजारी झोपाता न्हू फ्रातेल्ली तुत्ती उठोन दिसता. सगळे म्हजे बरे शेजारी. तुजो शेजारी तुजी कोणाक गरज आसा तूं म्हजी कोणाक गरज आसा तो म्हजो भाव म्हजे भयण जावंक पुरो. या हेर बायले या त्या धर्माचे ह्या धर्माचे कोणीय जावंक पुरो. म्हजी गरज ह्या घडये ह्या वेळार हांगा रावल्ल्या कडेन म्हजी गरज कोणाक आसा ताका हांवें कुमकेचो हात दिचे आनी हांवें ताची जतन घेवची कॅर काडोवचें. म्हाका फादर विन्सेंट लोबो आमचो आसलो मालगोडो पाद्राब जेल रोडार आमचें सांतान्ना फ्रायरी आसा. ही फ्रायरी आसा करूंक आमी हांगा कोडयाळार नातल्या कर्नाटकांत एक मात वरंगेपेटे मात एक गोंयांत आसलें. देखून थोड्याश्या वर्सां पयलें 100 वर्सां आदींच्या ताच्या पयलें आमी कोडयाळाक एक घरूक करचे म्हूण आशा आसली. आनी त्या वेळा आमची घरां तमिळनाडांत कोटेगिरींत आनी केरळांत मात्र आनी नॉर्थ इंडियांत आमचे फादर पुरो नॉर्थ इंडिया वचून आग्रा तेणे नॉर्थ इंडियांत बिहारांत आनी पुरा तेणे गोंयांत तेणे ते मिसांव काम करतले. फादर विन्सेंट लोबो बरो जाणारी तो बुदवंत मनीस मंतानाच्या कुटुंबांतलो. तो 72 जाताना तो सेंटांचा प्रायरी कॉयर हांगा आयलो आनी ताणें घर स्टार्ट केलें. जेल रोडार आमच्या गोंयांत सांतान्ना प्रायर सॉर केलें. 72 वर्सांच्या प्रायर ताका कॅन्सर जालें आनी ताका कळलें ताका खरी एक दिसा ताप येता कितें म्हणून कळोना. देखून एका दाक्तेरान मस्त दाक्तेर जाले कोणाकय मेळोना. तोळ ताका ताप येतलो बारीक जावन येतलो. मागीर ताका एका दाक्तेरान ल्हानसो दाक्तेर ताणें रगत परिक्षा काडलें आनी बॉम्बे टाटा आस्पत्रेक धाडलें. आनी थंय रिपोर्ट आयलो मस्त वर्सां पयलें तर थंय रिपोर्ट आयलो आनी तो मस्त 15 दिसा उपरांत रिपोर्ट आयलो. आमी पार्लरान बसून उलयतल्या आनी फादर रेक्टरी आसलो फादर आमी तातलो स्टुडंट मस्त वर्सांची गजाली पयलींची गजाल आनी आमी स्टुडंटा धाडा थियोलॉजी शिकतेल्या तेन्ना रिपोर्ट आयलो आनी फादर रेक्टरान उक्ते करून तो वाचलो. डॉक्टरान बरयलां अशें आसा कॅन्सर आसा पूण एका वर्साक कांय बेजे म्हणना. एका वर्साक कांय जायना तितलें स्प्रेड जावना म्हूण. एक वर्सा कांय तोंदर ना गूण जावं की पुरो मागणें करा देवाचेर पात्यानी देवाचो आदार मागाचे म्हूण ताणें एक ल्हान लेटर बरयलां. हें पळोवन एक वर्स आसा खंय फादर कांय जायना म्हळां दाक्तेरांनी म्हणून रिपोर्ट आयला. म्हाका एक वर्स की म्हाका काय व्हडलो म्हणून हांव कितें तितलो व्हडलो म्हणून म्हाका एक वर्स न्ही. हें एक वर्स म्हाका एक्स्ट्रा दिलां देवान म्हज्या बऱ्याक न्ही हांवें केल्ल्या बऱ्याक न्ही. पूण ह्या एका वर्साची कोणाक एकल्याक गरज आसा म्हणालो. दोळे धांपून थंय बसलो तो उबे रावलो तो बसलो. ताच्या परस सकडी उठोवन गेल्ल्या उपरांत म्हजे कडेन म्हणालो कोणी येवन हांगा गोंयांत बेल करता जाल्यार सेमिनार बेल करता जाल्यार फादराब नात फादराब न्हिदल्यात आनी फादराब आतां मेळनात म्हूण सांगनाका. कोण आयल्यान जाल्यार फादराब आसा म्हूण सांगून ताका बसय आनी म्हाका वचून भितर तावन ये म्हाका आपोवन हाड म्हणालो. हांव कितल्या वेळा जाल्यार मेळटा तांकां ती गरजेन येतात पाटी म्हणनाका म्हणालो. आनी ताणें इंग्लँड लेटरां जाय म्हणलें 10 ताका इंग्लँड लेटरां दिली एक दीस आनी एकली तक्षण बेल जाली एकली आयली
आणि ताका वचून आपण हाडलें आनी म्हणालो तो आनी तक्षण ती म्हणाली म्हजें चेडूं इतलें वाडलां फादर ताका इतलें आतां 30 आनी 3 वर्सां जालीं आणकी काजर जावना फादर सेरीक की सोमा काडटा येवनात म्हणून पाद्राबान एका सिस्टराक कागद बरयलें आनी तेचे पोस्ट केलें तिका आनी एक कागद बरयलें एकले अशें मिसेस सो एंड सो तिचे बरें तांचे ही 2 कागदां पोस्ट कर म्हणून ती एका म्हयन्यांत आयली चेडवाक सेरी घट जाली म्हूण तांणी ट्राय करना आनी पुरा एक सेरी केली आनी एकली आयली मनीस म्हज्या पुताक इतलें काम इतलें शिकला आनी कामंत मेळोना आम रडली आमकां मस्त कश्टारान चिरक्याक कामंत मेळना म्हूण ताणें एका विगाराक बरयलें एका एका मनशाक बरयलें मुंबय आसले एकल्याक बरयलें मॅड्रासाचे एकल्याक बरयलें मॅड्रास जावन ताका कॉल आयले एका कंपनींत तो मॅड्रास गेलो आनी एकलो मुंबय कामाक गेलो कितले अशेंत मस्त जाणां वो बरें करता म्हणलें पाद्रा भासा म्हणटाना लोकांक तांणी एकामेका सांगून लोक येवंक सुरू जालो कितल्या जाणां कागदां बरोवनची आतां बरी वॉट्सॅपांनी नातले कागदां इंडल्यार बरोवनची पोस्ट करून तांच्या हातान येताना वती वाटेर पोस्ट करून वसा म्हूण सगळ्यां बरोवन आनी त्या पाद्रा ते बरो मंथनाच्या कुटुंबाचो बरीं मनशां व्हडल्या कामार आसलीं हांकां कामां तेंपरा करून दिलीं कितल्या जाणांक ताणें कारांक घरां कामां घरां पुराण करून दिलीं ताणें मोगाच्यानो म्हजो शेजारी कोण हांव कोण असो शेजारी जायचे गे म्हणून 1 वर्स दिलां नाल्यार तें हांव कोणागे शेजारी जावं का म्हणून पाद्रा विन्सेंटान लेखल्या बरी म्हजो शेजारी कोण म्हणलें सोदचें तें आमकां सोडुल्लें म्हजो शेजारी कोण म्हूण सोदचें वो म्हजो शेजारी गी तो म्हजो सोदचें तें आमकां सोडुल्लें हांवें दाये दाखय जायी सेवा दी जायी टांकी प्रमाणे हांवें म्हजो कुमकेचो हात दिजे थोडे फावटी आमी कोणाक स्ट्रेंजर परकी म्हणून लेखता ते शेजारी जातात म्हजे थोडे फावटी हांव स्ट्रेंजर वो परकी म्हूण लेखता परकी न्ही तोच म्हजो शेजारी जेजू आमचे संगी आसा गरजेवंत शेजारी कोण आसा ताच्या लागीं आमकां आपोवन व्हरता म्हजो गरजेवंत शेजारी कोण ताच्या लागीं म्हाका आपोवन व्हरता बरें आसा बऱ्या घराची वपारींत ते ह्या वपारीन म्हाका जागय जाय वेकअप करी जाय जागय जाय शेजाऱ्याच्या मोगा विशीं हांवें वेकअप जाग जाय जे म्हाका वेकअप करी जाय म्हाका हांवें वेकअप करी जाय पयलें याजाक जेजू सांगता पळय म्हणलो पयलें याजाक येता नंतर लेवी येता त्या गायेल्ल्या वळवळच्या मनशाक पळोवन ते उतरून गेले याजाकी उतरून गेलो नंतर लेवी आयलो तोय उतरून गेलो आनी ह्या मनशान बऱ्या समारागारान त्याच्या गायांक वायन घालून वायन गूण करची सकता लेवीच्या हातांत तो बलिदान भेटोवन आयलो सॅक्रिफीस भेटोवन आयिल्लो वायन ताच्या हातांत आसलो तो वायन इल्लो घाली येता आलो त्याच्या गायांक गूण जाता आलो ता पुट्टू वायन तो वायन घाल्या गाय गूण जाता तो घालनासतना उतरून गेलो ताका तांणी गण्य दिनासतना ताका लेखीनासतना ताका इग्नोर करन लेखीनासतना गण्य दिनासतना ताका ते सोडून गण्य करिनासतना सोडून गेले नंतर समार्यागार थंय येता दयेन बरोल्लो तो बिरमोतीन बरोल्लो तो ताच्या काळजान दया खाली जावन नातली सुखी तड त्याच्या नातिल्ली काळजान ते पट्टू बाई न्ही ताची ते बिरमोथेचे लारां ताच्या काळजांत आसलीं बिरमोथेची जर दयेन बरिल्ली जर बिरमोथेची जर ताच्या काळजांत ती निशेल्ली ती निशेवची जर निशेताली ते निशेवची जर ह्या मनशा पळयता टक्कर ताच्या तोंडांतल्यान भायर आयली ताच्या हातांतल्यान भायर आयली मोगाची उतरां आबा तुका कोणें अशें केलां म्हूण मोगाची उतरां भायर आयलीं ताच्या हातांनी ती वळोवन आयली ताका धरलें उखल्लें ताचे गाय बांदले गाडवाचेर घालें ताका नाणी दिवन छत्रान दवरून ताका गूण केलो ह्या जाकान करिनातलें लेवीन करिनातलें वायन ताच्या हातांत आसलो तो बलिदान भेटोवन येवन स्वतान वती ताणें करिनातलें आनी वायनांनी घालून ताका बांदलें म्हूण आसा देखून कित्याक तांणी लेवितांनी करूं ना कित्याक याजाकान करूं ना कित्याक लेवितान ताका कुमो करूं ना पडुल्ल्या गायेल्या वळवळच्या मनशाक कित्याक ताका कुमके साथ दिवं ना कित्याक म्हळ्यार तांचें देवा साव फकत बैल्या आचारान मात्र देवा साव बैल्यान मात्र थोड्यांच्या व्हडलीं कोंतां दोन बेंचिन्यो आनी भात आतां मागण्याच्यो बूक आतां बैलें देवा साव मात्र तांचें देवा साव तेंते साव तांचें देवा साव तेंते साव बैल्या आचाराचें तेंते साव देवा साव
काळजांत रोंबोना तांचे देवासांव काळजांत रोंबोना तें खाली एक्सटर्नल होलिनेस तें खाली फकत एक्सटर्नल पायटी ओनली एक्सटर्नल होलिनेस ओनली देखून समाप्त कन्क्लुजन आमी दया दाखयल्ली त्या बऱ्या समारकारा बरी जायचे दया दाखयल्लो तो बरो समारकार आपले कंपॅशन दाखयलो बरो समारकार आपले तसो हांवें जायचे म्हणल्यार जेजू कन्क्लुजन समाप्त करता आमचे होलिनेस खरण्यांनी दाखयचे तुजें होलिनेस तुजें भाग्यवंतपण खरण्यांनी दाखयचे तुजें होलिनेस शो इन युअर एक्शन्स शेजाऱ्याचो मोग करिनातल्यार आमी फ्रॉड शेजाऱ्याचो मोग गरजेवंतांचो मोग गरजेवंतांचो ताळो आमी आयकनातल्यार आमी फ्रॉड आमचें होलिनेस फ्रॉड आमचें देवासांव फ्रॉड आचारान बऱ्या समारकारान नाणें दिलें ताणें नाणें दिलें त्या मनशाक ताका नाणें दिलें जेजून त्या कश्टातल्या परजेक पथकान बुडयल्ल्या परजेक आपलें जिणें दिलें जेजू बरो समारकार आपलें जिणें दिता तो बऱ्या समारकार नाणें दिलें ह्या जेजून बऱ्या समारकारान आमच्या सोडोनदारान ताचें जिणेंत सगळें जिणें आमकां दिलें आज आमी नियाळी जाय भायलें आनी भितरलें होलिनेस पवित्रपण भितरलें पवित्रपण भायलें तें आमी नियाळीचें आज हें नियाळीचें तुजें भितरलें जिणें देवाच्या मोगान भरनातल्यार तें बिलकुल तुज्या बैल्या खरण्यांनी दिसना तुजें भितरलें जिणें देवाच्या मोगान भरलां देवाचो मोग तुज्या काळजांत गूण रोंबला जाल्यार तें भायल्यान तुज्या खरण्यांनी दिसता हें बऱ्या समारकाराचें दिसून आयिल्लें बरें खरण्यांनी दिसून आयलें काळजांत देवाचो मोग नातल्यार तो बिलकुल होलिनेस भायल्यान दिसना प्रार्थुया सोम्यान जेजू सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सत्तेन तुजो आनी गरजेवंतांच्या शेजाऱ्याचो मोग करूंक आमा सोमेस्तांक कुरपा दी तुका दाखयल्लो मोग हेरांकी म्हज्या करण्यांनी दाखोवंक प्रत्येक जावन गरजेवंतांक दाखोवंक म्हाका आदार दी आनी परिपूर्ण तरान हेरांचो मोग करूंक म्हाका बोळ आनी घटाय दी आमेन.